हायकोर्टान जजमेंटान फकत अपॉइंटमेंट क्वॉश केलें म्हणून तेच पासत आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला म्हणून सांगपाक तुमकां असले मॅनिप्युलेशन केले लोकांक इतले फटयले आनी कायदो आशिल्लो तो सामको टर्न करून RTI रिफ्यूज करून डिनाय करून इन्फॉर्मेशन अपॉइंटमेंट बेगीन बेगीन केले ते सगळे हायकोर्ट जजमेंटान बरयला आमी सांगना पण हायकोर्टान जजमेंटान बरयला सगळे एक फाटी रिटन रिजल्ट भायर सरला सगळे बरोवचे एग्जाम बरोवपा एग्जाम आशिल्ले ते रिजल्ट येयला तांकां मागीर कळ्ळें कोण लिस्टां भितर बसतलो कोण बसना तो आनी मागीर ते उपरांत ते मॅनिप्युलेशन करपाक लागले ही सामकी मांडणी हांव सांगता BJP सरकाराची फकत हिंगा न्ही सेंटरान पासून सदां डिप्रायवींग वर्दी कॅन्डिडेट कोण बरो आसा तो कोण मेरिटोरियस कॅन्डिडेट आहा तांकां डिप्रायव करता ही व्हडली क्रायम म्हजे प्रमाणे ही व्हडली ऑफेन्स त्या ऑर्डरी प्रमाणे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे असिस्टंट डेटा एंट्री ऑपरेटर जे पोस्ट घेतलेले ते चॅलेंज करून ते आता स्क्रॅप केले आसा तर आमी इतकी वर्सां जे सांगीत आयिल्ले आसा की नोकर भरतीन करप्शन जाता मोठ्या प्रमाणात करप्शन जाता ते हे एक जिवंत उदाहरण जे हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा तेतूंतल्यान दिसून येता की BJP सरकारान मोठ्या प्रमाणात करप्शन चल्लां आणि वास्तवीक जेन्ना पोस्ट काडटा गव्हर्मेंटान नोकर भरती जाता जे डिजर्विंग कॅन्डिडेट आसा जे मेरिटान येता तांकां खरें म्हणल्यार स्कोप मेळपाक जाय तांकां नोकऱ्यो मेळपाक जाय पूण आमी पळयता की अशें जायना आनी जे कोण फावर मारून येता आनी पयशे दिवन येता तांकां आज नोकऱ्यो मेळटा ही जी केस आसा ही एक निव्वळ करप्शनाची केस हे जे पोस्ट काडलेले ह्या पोस्टाक 10-15 लाख रुपया मेजून हे नोकऱ्यो विकलेल्यो आणि आज जो आमी ताचो रिजल्ट पळयता की जे मेरिटाचेर जे आयिल्ले भुरगे जे मेरिटान आयिल्ले भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळनासतना ज्यो नोकऱ्यो जेंच्यांनी विकत घेतल्या तांकां ह्यो नोकऱ्यो मेळिल्ल्यो आणि आज आमी पळयता आज ह्यो नोकऱ्या वयल्यान तांकां घरा वचपाची वेळ येयल्ली आसा